गजाल बारीकसाणेन पळयतल्याचे दोळे दुर्बीण म्हूण सांगचें आसा. ताचे दिश्टी तावन कितेंच चुकना. लुकाचे सुवार्तेंतल्या जेजूचे दोळे आज दुर्बीण जाल्यात म्हणून सांगूंक मन येता. दुर्बीण पयशिल्ल्या ल्हान वस्तू आनी व्यक्तींक दिशेशें करता. आज जेजूच्या दोळ्यांक ग्रेस्ती दिसतात, ल्हान दुबळी दिसतात. ताच्या दोळ्यांक ग्रेस्तकायेन बरोवन वमतूंचें दानी दिसता, दुर्बळकायेचें तानबुकेचें दानी दिसता. तो एक सारकें पळयता. जेजूचे दिश्टी विशीं सांगचें तर तो सर्वांकी एक सारकें पळयता. ताचे दिश्टी भायर कोणूच ना. ताचे दिश्टींत भेद ना. तो धर्मपेटेंत दान देणी घालची गजाल आवाजाचेर आदारून न्हय, बगार मनोभावाचेर आदारून पळयता. हांगासर एक बारीकसाणेची गजाल आसा. दान करचें ग्रेस्तांनी आनी आसलेल्यांनीच न्हय वे, दुबळ्यांनी केल्लें ग्रेस्तांनी केल्ल्याक कशें ताळ पडटलें. अशें म्हणून दुबळ्यांचें दान चिल्लूंक, ताका महत्व दिनासतना रावूंक सोमी आयकना. ताका ग्रेस्तांच्या दाना मुखार विधवेचे तांब्याचे 2 पयशे दिसतात. हांगासर दुबळ्याक आनी ग्रेस्ताक दोगांयकी लिसांव आसा. जेजून ताणी ग्रेस्तकायेंतलें बरोवन उरलेल्यांतलें घालें म्हणटस सर्व ग्रेस्त आपलें बरोवन उरलेलें पुणी दितले. तिने आपले दुर्बळकायेचें म्हणजे आपले तानबुकेचेंच दिलें म्हणटाना सर दुबळी आपलें तानबुकेचेंच दितली. तांणी दिलां वा दिवंक ना म्हूण कोण सांगतली. कोणी कितेंय सांगत, पूण दुर्बीण दवरन दान करच्या हातांक आनी काळजांक एक सारकें पळयतलो, कितें सांगतलो.